संजीवनी सहकार साखर कारखाना जो असलो तो सहकारान जो असलो तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचेर तो ट्रान्सफर केलो। एक बरे तरेची डिसिजन तेंच्यांनी घेतलेलें आसा। हांव तेंचे आनी तेंच्या पूर्ण कॅबिनेटाचें अभिनंदन करता, कारण हे केल्यामुळे एखादी स्कीम आसत, एखादी योजना केंद्रा कडच्यान हाडपाक त्या निमित्तान एक बरो फायदो गोंय सरकाराक जातलो। तिसरो जो विषय आसा तो भारतीय जनता पार्टीची नवीन ज्या वेळार आमी कार्यकारिणी करतात इमिजिएटली एक आमकां ती स्टेट एक्झिक्युटिव्ह राज्य कार्यकारिणी घेवपाची आसता। पण म्हजो टर्म हांव जानेवारी 12 तारखेर हांव अध्यक्ष म्हणून घोशीत जालो आनी मागीर जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुको सुरू जाल्यो। मागीर त्यो आमचे जनता कर्फ्यू जालो आनी त्यामुळे मागीर त्यो निवडणुका जावना आनी लगेच मागीर लॉकडावन आनी कोविड-19 महामारी आनी हाका लागून आमची जी स्टेट एक्झिक्युटिव्ह राज्य कार्यकारिणी जी असली ती आमी घेवपाक शकले ना। आनी ही राज्य कार्यकारिणी 26 तारखेर शेनवारा दीस आमी सकाळी 11 ते सांजची 5:30 ह्या दरम्यान पूर्ण वर्च्युअल हातून घेवपाचे आसात। त्या कार्यकारिणीच्या उद्घाटनाच्या सत्राक आमचे केंद्रीय मंत्री युनियन मिनिस्टर स्टेट अरुण राम मेघवाल हे त्या इनॅग्युरल सेशनाक उपस्थित आसतले, वर्च्युअली ते उलयतले आनी क्लोजिंग म्हणजे समारोपाच्या हाका आमचे मुख्यमंत्री आनी आमचे ऑल इंडिया जॉयंट जनरल सेक्रेटरी व्ही सतीशजी हे आमकां मार्गदर्शन करतले। ह्या राज्य कार्यकारिणीक गोंयभरल्यान सगळे जे राज्य कार्यकारिणीचे ऑफिस बेरर, आमदार, मंत्री, आमचे त्याचे मेंबर जे आसात राज्यकारिणीचे सदस्य हे सगळेच जण वर्च्युअली तातूंत सहभागी जातले आनी संपूर्ण दीसभर वेगवेगळे रिझोल्युशन पार्टीचे कार्यक्रम हाचेर ह्या राज्य कार्यकारिणी भितर चर्चा जातली आनी एक दीसभराच्या राज्य कार्यकारिणी 26 तारखेर सकाळी 11 ते सांजे 5:30 पर्यंत चलतली।